जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांव तुमकां संवसारांतले वेंचून काडल्यात, देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. तांणी म्हाका दुमालो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमालो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळ्ळां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. देवाचें उतर हें. असले सोंपेपणाचें जिवीत जिवन आमी जेजूच्या तत्वांचेर आनी शिकवणेचेर आमी विसर घालता. ही संवसारी तत्वां समाजांत सगळ्या जाग्यांचेर भितर सरलेले दिश्टी पडटा आनी आमचे पवित्र सभेंत जेजू आपल्या बापा कडेन मागणें केलें संवसाराच्या बुलोवण्याच्या फासांतली आमकां राखूंक आनी निवारूंक. जेजूची तत्वां आमी आपणावंक वावरुया आनी आमचे खुरीस घेवन जेजूचे खरे शीस जावंक दिसान दीस प्रयत्न करुया. देवाचें उतर हें.